Sorry.
तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबीत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूनाची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजाल आसो आनी ताचेर बावाळ दोतोल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पवित्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतात राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सगळीं आतां आमी बसून देवाचें उतर शेतीदान आयकुया. पुस्तकामध्ये वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसा दाविदाचो मोडलो तुंबू हांव नव्यान उबारतलो, ताज्या वेळो सारक्यो करतलो आनी गोठान जाल्लो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो तो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन एदोमाच्या उरलेल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उचारलोले आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली. अशें सांगता तो सर्वेस्पोर आनी तो हे शाती पावस तरो पळयता असले दीस येतात. सर्वेस्पोर उलयता की शेतान नांगरिना फुडें पूण पीक येतोलें आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वतांचो नवो सोरो पडजतलो आनी दोंगरा वयलो तो व्हांवन येतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडटलो. मोडलेली शारां ती नव्यान बांदतली आनी तातूंत रावतली. दाका मोडे लायतली आनी सोरो पियेतली. पोरसूं लावन ताचे फळां खातली. हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिल्या त्या देशांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. परतून म्हणया सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजांक आपणाशी परतल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक विणीन घेतात. विश्वासीपण गोंयतलें उजवतलें आनी स्वर्गांतावन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां बागी करतलो. सर्वेस्पोर म्हणटा आपुणूच आमकां सुबागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुकवळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. Sorry,
म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवामाचे शीस जेजू सुशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारीसी उपवास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून ताका सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसूं सोड. न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपवास करतले. पोरण्या आंगोस्ताक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोस्तांची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विखट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुदलांनी भरिना, भरीत जाल्यार बुदली फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुदल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुदलांनी भरतात आनी दोनूय बरी उरतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बसा. म्हजे कडेन भावनो, देवाचें उतर आमी आयकलां आनी देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक जी आमचे मदें प्रश्न आसात ताका सुटावो दिता. आतां आमी हांगसर सगळीं जाणां आयल्या न्हय, कित्याक लागून आयल्या? वेगवेगळ्या कारणांक लागून. थोडीं जाणां सांत फ्रांसीस शेवेराक गोंयच्या साहेबाक दिनवासूंक आर्गां दिवंक, कित्याक जें तुमी मागलेलें तुमकां मेळ्ळें, ताका लागून तुमी दिनवासूंक आयल्या. बाकीचीं आदी गरजो आसलेल्यो त्यो मागीत आसात पूण आजून तुमकां मेळोंक ना, ताका लागून तुमी परतून आयल्या, मागत आसात. थोडीं जाणां आपल्या पासत मागिना, दुसऱ्या पासत मागतात. भुरग्यां पासत, घोटकारा पासत, घरखान्नी पासत, शेजाऱ्यां पासत, दायच्या पासत, हे दुसरे कारण जे आसा त्या पासत. हे भाशेन आमी येता न्हय देवा सरशी, मिसा कायली म्हणटच ह्या कारणाक लागून येता. पूण आयज आमकां देव कितें म्हणून सांगता प्रत्येकाक. आतां आमी म्हणटले आनी तुमकां सुरवातेक सांगलेलें, दुसरी देव कशी जेवंक जाय म्हणटा आमी, इतली ती परफेक्ट आसूंक जाय. विस्वाशी मोगाळ हिचे स्थितीन हांव तर विस्वाशी ना जाल्यार कांय न्हू, तूं विस्वाशी रावंक जाय. हांव तर मोगाळ आनी तूं मोगाळ आसूंक जाय. हे भाशेन दुसऱ्याक देवा सारकी आमी लेखता आनी देवा सारकी ना म्हणून आमी निराश जाता. अरे आमी सगळ्यां किरकोळ मनशां, पातकी मनशां, आमच्या लागीं ते भाशेन जेवंक जायना, पूण जाता. देवान आमकां आपल्या सारकी केली सुरवातेक, पूण एक मात्र आमी करूंक जाय आसलेलें, ताच्या हुकुमा प्रमाणे, ताचे येवजणे प्रमाणे, ताचे खुशे प्रमाणे आमी जेवंक जाय आसलेलें. आनी तें करूंक जाय जाल्यार कितें जाय आमकां? कितें जाय? आमी आयकूंक जाय. आतां आमी हांगसर आतां तुमी म्हजें आयकतात की ना, पूण आयकताना आनीकूय कितें आयकता आसतलें भितर, आनी कितें चलता आसतलें. ताचें तेय आयकतात, मातशें हेणें आयकतात, तेणें आयकतात, अशें जाता आमचे मदें.
हाका लागून आमचें मन आमी एकाचेरूच थिरावंक जाय. कोणाचेर थिरावंक जाय? देवाचेर. देवाचेर आमी कशी थिरायतले काय? आतां वेगवेगळे पद्दती आसा, वेगवेगळे पद्दती आसा. एक फावटी तुमी जाणा जॉन मॅरी वियानी हो सगळ्या पाद्रीचो पात्रो, फ्रांसाचो तो, सादो एकदम बरो आसलो पूण सगळो मागण्यांत आसतालो. आनी एक दीस कितें जालें, तो ताची फिरगोची नासतना ताणें पळयलो की एकलो मनीस दिमी घालून दीसभर तितूनच आसता आनी सगळो भर तो तितून पळयता. ताणें एक दीस ताका विचारलें, आरे तूं कितें करता? तो म्हणून लागलो, हांव जेजू खुर्सार खुलायिल्लो आसा ताचे नदर थिरायता आनी तो म्हजेर थिरायता आनी ह्या संबंदांत हांव म्हजो वेळ सारता. दीसभर म्हज्यान सारून जाता. ताचे भितर कितें तरी घडोवन येतालें. हो संबंद बेश्टो वयलो वयलो न्हय, हो भावार्थाचो संबंद. भावार्थान आमकां सगळें कांय स्पश्ट दिसती पडना, पूण भावार्थान आमी सत मानता. हो जावन आसा आमचो विस्वास देवाचेर. तो म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयता. हे भाशेन तो खूब वरां सांगतालो. तेच भाशेन हो सांत आमचो जॉन मॅरी वियानी खूब वरां मागण्यांत सांगतालो, खूब वरां खुर्सारान थंयसर आसतालो, खूब वरां दुसऱ्या लोकांक पावतालो. पूण सदांच आपले खाजगी मागणे तो करतालो. आपणाचेर जेरपण मारतालो. दुसऱ्यांची पातकां आपणाचेर कशी घेवन तो दुसऱ्या पासत हे करतालो, धर्मट करतालो, पिराचीत करतालो दुसऱ्या पासत. आनी हाका लागून ताचे वरवीं देवाचो मोग लोकांक मेळोंक लागलो. कितें जालें, तो गांव पळय आहलो क्युरे म्हणटा पळय थंयसर धाडलो ताका. आज क्युरे आज म्हणटा पळय त्या गांवांत तो लोक सगळो भर मजा मारपी, नाचपाची, बेगदी, तूं जाणा मागीर कितें जाता तें सगळें असलें जीत आसलें. पूण ताचे मदीं थोडो लोक दुयेंत आसलेलो. हो सगळ्यांक दुयेंती येतालो, तांचे मागणे करतालो, तांकां इलाज दितालो, ती बरी जाताली आनी सगळीं मागीर इगोर्जेन दिवंक लागली. हे भाशेन आख्खो गांव तो बदललो आनी ती सारकी बरी जाली. एका मनशाक लागून, ताच्या मागण्यांक लागून तो तांचे पासत जियेतालो. हे भाशेन देवाक ताणें अणभवलो. आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, आमी हांगासर कित्याक लागून येता? बागेवन फ्रांसिसाक लागून. कित्याक तो ते भाशेन जियेतालो. आपणा पासत न्हय, सगळो जेजू पासत आनी मागण्यांत आसतलो आनी मागण्यांतल्यान तो दुसऱ्यांक पावतालो. हे भाशेन आमी आतां किरकोळ मनशांनूय, पातकी मनशांनूय, पूण जेजूक लागून आमचें जिवीत देवाचें जिवीत कशें जातालें. जेजू ताचें सगळें जिवंत आसलेलो. जेजू ताचे सगळें दुसऱ्यांक मदत करतालो आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बदलता. आतां सुरवातेक तुमकां सांगलें न्ही हांवें, आमी दुसरी देवच कशी म्हणून मानूंक सोदता, पूण ती तो देवाक एकवटून ना जाल्यार देवाचें आमचे मदें कांय दिसचें ना. ताका लागून आमी सगळ्यांनी, प्रत्येक जाणांनी जेजूच्या संबंदान वेळ सारलो. कसो सारतलें ती एका प्रत्येकाचेर अवलंबून आसा. तो दादलो फकत जेजूचेर आपले दोळे खुर्सार आसलेल्या थिरायतालो आनी ताका सगळें बरें म्हणटालो. हो हे भशेन मागीर फ्रांसिसाले रातभर मागण्यांत आसतलो आनी तो तरंगतालो, उफेतालो वाऱ्यार. आनी हे भशेन देवान ताका ही देणी दिल्ली. ताणें मेल्ल्यान पर्यंत जिवन केल्लें आसा आनी आयज पर्यंत कशें घडटा पळय, कितलीं जाणां आमी हांगसर आयल्या, कित्याक लागून? ताच्या मागण्यांक लागून. तो देवाक एकवटून आसलेलो म्हणून देव ताचें सगळें पुर्णो जिवन जेजू ताचें सगळें वावुरता. आयज आमच्या ब्रदरीन तुमकां सांगलां एल्ड्रेडाक, पुर्णो जिवन जेजू हो सगळो वावर करता. तो आजीर आसा, आमचे मदें आजीर आसा, पूण आमी ताका आजीर जावंक जाय.
थोडी जाणां फकत नॉर्मल वेरी म्हणटा. ते दुसऱ्या फाटीं तुमकां सांगलेलें एकलो दादलो धांवतालो ताणें पयलें 108 आयिल्लें आसा. पॅफी 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 करून कोण तरी बरो नामूंक लागलो थंयचो. ती कोणूय जावं हांव नको कोण पळय ती कोण पळय तें. आनी ताणें एक नमान बरी म्हणली ती दुयेंती पासून. आनी तो आपल्या जॉगिंगाक गेलो धांवूंक गेलो. थोड्या म्हयन्यांनी कोण ताका हॅलो हय पळय रे तूं हांगसर ये मरे अशें म्हणटाली. तो नको ती आपणाक म्हणटा म्हणून ताणें वळून पळयलें ना तूंच म्हणून लागली हांगसर ये. हांगसर गेले पण तुवें म्हजे पासून मागणी केली. हांवें म्हणलें मागणी करून हांव धांवतां. ना ते दुसरें मागणी केल्लें न्हय हांवें तुका पळयलां. कसो पळयलें तुवें म्हाका? तुवें मागणी केल्या उपरांत हांव सारकी मरताली म्हाका हार्ट अटॅक जाल्लो. पूण तुवें मागणी केली न्हय तेन्ना सगळें माय जेजूक म्हजेशी धाडलो आनी जेजू म्हजेशी आयलो आनी ताणें हात उबारलो आनी तुजें चित्र म्हाका ताच्या हातांत दिश्टी पडलें. ह्या दादल्यान तुजे पासून मागणी केला ताका लागून तूं आतां बरी जाली म्हणून जेजून म्हाका सांगलें. पळयात म्हज्या भयणीन भावानो आमी मागणी केल्लें आसा आयज. तुमी जाणो जायात ह्या मागण्यांतल्यान कितल्याशे लोकांक बरेंपण देव फावो करता. हें आमचें इंतेसां आसूंक जाय आनी आमी अदीक देवा सारकी जाता. जेन्ना आमी दुसऱ्या पासून मागता तेन्ना आमी देवा सारकी जावंक लागता. आनी हे आमचें सगळें वाडत वचून हे भशेन आमी खुशाल जातले. म्हाका देवान हीच भशेन आपयलो. हांव केन्ना चिंती नासलोलो हांव पाद्री जातलो म्हणून. पूण देवाच्या मनांत आसलेलें तें आनी ताणें म्हाका हे भशेन ओडून हाडलो. सगळो लोक मागणी करून म्हाका म्हजी भयण सांगताली ती माग बोन गोंयता चिकले म्हाका म्हणटाली सगळो लोक मागणी करता मागणी सगळो करून जाता. पूण मागीर म्हजे काळजान अशी उर्बा देवान घातली सगळो लोक मागणी करपाक. बरें करतलो म्हणला. कसले मागणी करतलो? आमच्या बापार नोमान गेली. आमच्या बापार नोमान गेली म्हणटा सगळें हें बाबा वोंक लागलें जाय सगळो करत जायना सोडून दिलें. परतून म्हज्या काळजान ती उर्बा आयली. परतून सगळो मागणी करपाक. हें मागणी सगळो कशें आमी करतलो? परतून हांवें तेच भशेन स्टार्ट केलें. आतां व्हडल्यान म्हणटालो तो ल्हान म्हणूंक लागलो. आमच्या बापा सुनीच्या आतां हांव अशें भशेन म्हणटा. मागीर ते म्हणटा चे जायना. मागीर तेंय सोडलें हांवें. थोड्या दिसांनी मागीर परतून म्हाका उर्बा आयली. भितरल्या भितर म्हणटालो भितरल्या भितर म्हणूंक लागलो. पूण आख्खो दीस सगळो मागणी करूंक जायना. परतून सोडलें. मागीर देवान म्हाका ही कृपा दिली भितरल्यान हे मागणी म्हणून सगळो म्हजो वेळ सारूंक जाता आनी दुसरी कामां करूंक जाता. अशे भशेन देव देणी दिता. म्हाका तेन्ना ताणें आपयलो. लागलो तूं आतां पाद्री सांगता. आनी म्हजें जायना पाद्री तें म्हजें न्ही. पूण ताणें म्हाका सांगलें वय तूं पाद्री सांगता. आनी म्हाका ताणें उर्बा दिली आनी हे भशेन हांव पाद्री जावपाची चवकशी करूंक लागलो. चवकशी केल्या उपरांत हांवें म्हणलें बरें आतां तूं म्हाका सांग हिचें पळय तें संस्थेन ओ कामाक दुबाय हिचें पयलें येता तें हांव घेतलो म्हणलें. पयलें जालें हांगसर वचपाचें 900 गेलो आनी दुसरे दिसा ताणें म्हाका आनी एक देणें दिलें. सगळो मागणी करपाचें. अरे आमी सगळो सुस्कार घेता पूण कोण घेता सुस्कार? आमी घेता. कोण घेता सुस्कार? देव घेता. देव आमचे सगळे सुस्कार घेता आनी आमकां जिवीत दवरता. म्हणटच हांवें म्हणलें देव तर म्हजे सगळें प्रत्येक सुस्कारान आसा जाल्यार हांवूय ताचे बरोबर रावतलो. पूण ही कृपा तोच सांगता दिता भयणीन भावानो. आमचे वस्तू कितें जायना आमी विसरता रोखडीच. पूण तो आमकां कृपा दिता. तो आमकां ही देणी दिता. आनी हे भशेन इतलीं वर्सां जालीं 49 वर्सां हांव हे भशेन मागण्याक दिवचें रावता. ताणें कितें सांगलां म्हजे सगळें रिगून रावा आनी हांवूय तुमचे सगळें रिगून रावता.
तो सगळं आमचे सगळे सुस्कारांत विकून रावता आमी सुस्कारांत ताचे सगळे विकून रावया आनी हे भाशेन अदीक आनी अदीक ताचो कार्य तो आमचे सगळे करतलो इतलेंच पुरो आमच्या लागीं कांय गरजें आमी किरकोळ मनशां आमी बाकी मनशां आमी मर्यादीत म्हणजे चड कांय करूंक जायना आमचे लागीं पूण तो करता आनी हाका लागून ताचेर आमी विस्वास करून रावया आनी हांव तुमकां तेंच सांगता ताचेर वावरावन रावया आनी तो आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताचें जिविता सारकें करतलो तो पुनर्जीवन जेजू आमचें सगळें आसा आनी ताकाच आमी तेंको दिवया आजी जावच्याक आमच्या उतरांनी कोल्यांनी दोळ्यांनी कानांनी हातांनी पांयांनी आमचे आख्खी सगळीं जाणां आतां आमच्या हात अशें घेवन धरया दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा तिजोतल्यान तकले मेरेन जशें की आडयेन उदक घालता ते भशेन आमच्या कुडींत मुळांत तकल्यान सुस्कार भरोन येता म्हणजे जेजू भरोन येता दुसरे भाशेन की आडयेन उदकान सगळें आडयेंतलें उपयोग लागता तेच भाशेन सगळी आमची चिंतना आमची भावना आमच्यो आठवणी आमचे आवडे सगळे जेजू सगळें आसा जेजूच्या नांवान ते भायर काडले जेजू 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 सुस्कार काबार जाय तुगेल्यान भितरल्या भितर जेजू म्हणपाचें सगळें भायर काडलें की ना जेजूचेर दवरलें की तो नितळ निर्मळ करता आमकां तातूंतली सुटका दिता आनी आपलें जिवीत आमचें सगळें सुस्कारांतल्यान भरून काडटा आनी हे भाशेन आमचें भितरलें जिवीत अदीक आनी अदीक ताची कृपेन भरोन येता ताचे आस्वाद आमी भरोन येता आनी तो आमचें सगळें हे परी जिवून जाता तो आमकां बदलून काडटा आमच्या आतलें सैम तो मोड उडयता ताणें हें आदींच खुर्सार मोड उडयल्लें आसा तो अनुभव आतां आमी घेता आनी ताणें सुटका दिल्ली आसा ती आतां आमी अदीक खरेपणी जिवता जेजू आमकां दिनवास म्हयनो आमच्या सगळ्या मुसल्ल्यार भाव भयणां आसा तुजी भुरगीं तुजी आत्यारां तुजी कुडीचें सांदें ती जेजू आमी तुजीच खूब जावन आसा तुकाच आमी सगळें आमचें बरें आनी वायट समोपण दिता हे भाशेन आमी सगळे पासून मागया जी आमकां आमचो मदत करतात आयिल्लीं आसात तरी तुमची मदत आमकां मेळटा सगळे पासून आमी मागया देवान आमकां सगळ्यांक आमच्या गोंयच्यांक जांकां जाचे पासून आमी आमचेर मागणें करूंक आयिल्लीं आसा त्या सगळ्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया ह्या मागण्यांतल्यान आनी तांचेर ताचो सुभान आशिर्वाद वत म्हणून आमी मागया ताका कुडीची मोलाची पेकोडी दी म्हणून मागया कितलींशीं जाणां आतां आयज आमचो बर्थडे सेलेब्रेट करता तांकां ताच्या आशिर्वादान भरून ताची जीवीत सुकळ कर म्हणून मागया कितलींशीं जाणां हॉस्पिटलान आसात थोडीं जाणां बेशुद्ध जावन आसात कोमा म्हणटा पळय तें जाल्लें आसा बाकीचीं इतलीं बेरीक आसात थोड्यांचे कांयच पेकोना अदीक आनी अदीक वायट जाता कितलीं जाणां अशींच धडपडून आसात मागणें करतात पूण कांयच बरेंपण आजून दिश्टी पडोंक ना तर खूब जाणां हे परी निराशी जाल्लीं आसा ह्या सगळ्यांक जेजू सगळें हाडया आनी जेजूच्या ताब्यांत तांकां करुया तांचे पासून आमी मागया जेजू तूं तुजो तांकां स्पर्श कर कित्याक तूं तांच्या काळजांनी जियेताय कुडींत मना तोपण्यांत आसाय तांकां तूं स्पर्श करून तांकां भारतांतली मेकळी कर ओतृशांत ती तांकां निबार आनी ओतृशांत जे तांचे भितर घडून हाडलेले आसात ते सगळे ब्लॉक्स काडून उडय आनी तुजी कृपा तुजो मोग तांचे सगळें वाडय जेजू सगळी आमची प्रत्येकाची मागणी तुजे सगळें करता आनी आतां आमचें जिवीतूच तुका भेटयता आनी भेटोवणेचें गायन घेवन आमचें हें समर्पण देवाक आमी करुया C33 Sabes para Maunge C33 Thank you.
तुझ्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सब बलिदान देवा बापाक मानता तो समजा म्हूण म्हाका देवा सब मनशांच्या तालुका आमी मनशा पासत खुर्सांत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदान आमी तुका समर्पिता खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक पाद्रो फ्रांसिस्कान माप पेजोवप नासतना आपलो जीव खर्चिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोड पुदेदार आनी शासनाच्या देवा सोडकारी आनी सोडकाय जेजू क्रिस्ता तुझे मोगाचे पुता वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचला आत्कांती आमकां सोडूनच्याक आमचो तारण करून तुवें ताका पाठयलो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार नारेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्साकांतले हात विस्तारून ताणें कोश मरोन सुसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उक्रामें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र कोर्सा तुका जोडून घेतली देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसुत्राच्या आदी जेजून उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पळय जेवण जातच जेजून काळज घेतली तुका नव्यान दिनवास बाबा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी साश्टीक करोडाचें रगत आतकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज तुमचे पासत ते वारोवतले हें म्हज्या ग्रासाक करा Amen.
आनी वो जिविताचो उलो आमी सोबोनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेळतिरा वासून आसतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तार करण्याची पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका पीक मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमासो दोन मेल्यान त्या आमच्या महामुळीची काकूट कर ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेरिना सोमेस्तान तुजे बळजूळ तुका मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारी देवाची माय सन्नती तुजे कुटी बागयोन झुजे बागयोन दोन दूत आनी सगळे तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तुमकां मंड दी. तांच्या सनाता तुजी महिमा गावंक तुमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सनाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदयदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. नवी बुरली नवो सो जेजून आमकां म्हणला. आतां आमी स्वता नवी मनशां जायत वेता. कालचें घेवन आयज आमी बसोंक पावना. कालचें जालें तें सगळें ताका समोर पळोवन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावन नवी बुरली कशी जेजूक आमच्या काळजान घेवन ताचे सारकी उदीक आनी उदीक जावंक आमी ताका सहकार करीत रावया. भयणीनो आनी भावनो सगळी तुमची मागणी देसा मनांत आनी काळजान धरा आनी आतां जेजू सगळें आमचें एकवण आसा ताच्या पवित्र आत्मा आमकां आतां प्रेरणा दिता. ही उतरां जेजू सगळें उचारून बापाक महिमा हाडच्या आनी आमची जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या जिविता सारकें घडोवन येवच्या. तर आतां आमी सगळ्या जाणां बरोबर म्हणया आमचे बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संस्कार जावं. आमचो दिसपडो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक सुद्दां तशेंच आमची वागतां बस आनी आमकां धाडीक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्कार आमकां दी. सतीच्या सुखांत आनी आमच्या सुगंधान जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी मोगाशान उतरता. तर आमकां शिवदार करपी सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धरून दितानपणे आतां आमकां सुराचेर आसल्यान तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुरयेच्या भावा खातीर दिसता आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजोर चलयताय सासणाच्या सासणान. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटून आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलें ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. तुम्ही आसात थंयसरूच गांवांत सिस्टरी येतगत आनी तुमकां कोणी
आमचे भितर जियेता जिवंत जेजू आमच्या काळजांनी आसा तो सदांच आसा पूण आतां तो आमकां अतूय खोटाय दिवंक आयला सुखलगत प्रत्येक सुस्कारान ताच्या एकवटान आमचो वेळ जाल्या ताका आमी सुस्कार घेता भितर पत करुया सुखार भायर सुटना सगळें आमचें ताचे भायर काडया ताचें सगळें भायर काडलें जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ जावंक आतांच्या आतांच मागुया प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय ताचे असले उर्बेवंत दोर फरगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायलाय तें इनाम जोडून पावोवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मातसो बसत पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां हांव दिनवासता कित्याक व्हडा भावार्थान तुमी आमचे देतात आनी तांचे तुमकां 100% मार्क्स मेळ्ळे दुसरें म्हणजे तुमची मनां तुमी सगळो दिसान त्या वांटो घेतली म्हणून ते तुमी देवाक समर्पितात आनी तुमचें जिवीत ताचे सारकें अदीक आनी अदीक घडोवन येता तिसरें म्हणजे तुमी हांगसर थंय गेले म्हणून तुमचें जिवीत जेजू सगळें तुमी जियेतात आनी तातूंत खूब बदल घडोवन येता आनी तुमी जाणप कशे भाशेन ही तुमची चिंतना आनी भावना तुमच्या चावरान जाता पळय ती जेजू 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 म्हणून ताच्या नांवान तर तुमी भायर काडली जाल्यार तुमकां सुटका मेळ्ळी आनी तितलेंच न्हय दुसऱ्या सुस्कारान तो तुमकां ताची चिंतना सगळें शिकयता आनी घडोवन हाडटा तर हाका लागून तुमकां शबास आतां हांव सगळ्यांक आमकां हांगसर मदत करतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कोणाक विसरलो जाल्यार तुमी जाणा जाल्यार तुमकांय देव बरें देव उरलेलें आसा म्हणून पयले सुवातेर हांगसर आमकां चाय पयली जेवणाक येतात आमची वांगडी तिजोर ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा ती हांगसर येता चावी हाडली म्हणटच हांगसर ती बायल आसा ती तांचो घराबो हांगसर साफ सफाई करता तें जालें मागीर दुसरे दिसा मेरी आनी बाकीचें येता पूण काल हांगसर हें झाड पडलें हांगसर माळ आहलो तो आमच्या कपेलार पडलो लोकांनी आमकां सांगलें माळ पडला म्हणून रोखडोच आमचो नवो सांगिस्तांव देवलीन आनी ब्रदर एल्ड्रेड दोगूय जाण धांवन आयले पूण ताच्या आदी हुगो ताणें कोणाक फोन मारून सांगलोलो ताणें रोखडोच आमकां फोन मारलो आनी कशें कशें करूंक जाता म्हणून ताणें आमकां पळयत केलें म्हणटच सगळें मागीर तें कार्ड उडयलो तो पूण आमच्या कपेलाचेर तो माळ पडलो तर फायर डिपार्टमेंट येवन ताणें तो मागीर माळ घातलो आनी आमकां ती सुटका दिली नाल्यार हांगसर थोडें कितें तरी हें पिडा जातलें आनी ताका लागून हांव ताकाय बी बरें करूं म्हणटा ताकाय तुगोप आनी आमच्या देवफेन बाब आनी एल्ड्रेडाक बरें करूं म्हणटा त्या भायर मेरी सकाळचें येता आनी हांगसर सगळी कदिली दुसऱ्या बरोबर मांडटा तिकाय देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाय फाबियोला सदांच हांगसर येवन आमचे पासून
गायन घेता डबे वाजयता ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा वर्सां जालीं ती हांगसर येता म्हयन्याच्या म्हयन्या ती येता तिचोय खूब वाव करता तिका आनी तिच्या घराक हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण आमचो मिडिया आसा हांगसर पळय एनसी आसा आनी गाय आसा ती दोगांय जाणां दीस रात खूब वावुरता ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज सगळें केलां पळय तें वयर घालूंक जाय तें मागीर घालतलीं लोकांक मागीर पळोवंक जाता सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हें आमचें चॅनल आसा आख्ख्या संवसाराक लोक तें पळयता म्हणून आयकूं पूण हें मिसूय तांच्यान पळोवंक जातलें म्हणून तांकां सांगात सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल त्या भायर आमकां दुसरी मदत करता आतां म्हज्या मनांत अशें जाल्लें की तुमी पयसान येता देवाच्या हितून बरेपणान लोक आसा ती तुमकां कितें ना कितें उदारपणी दिवंक शकतली म्हणून म्हाका त्या कारणांनी थोडी मदत केल्ली आसा पयले सुवातेर हांव आदी म्हणजे सामोसा दितालो बटाटे वडा दितालो ते चड तेलकट आसले ते मागीर आमी म्हणलें पाव दिल्यार बरो अशें पोटाक लागतलें आनी मागीर थोडी जाणां पाव घरा व्हरून दुसऱ्यांकूय मांडटात हांगसर तांकां सायबाचो पाव म्हणून व्हरतात ताका लागून एकूच पाव दिवंक जाता आमच्यान ह्या खूब जाणां हाडले तुमी प्रत्येक पाव आनी आयज केकूय दिलेले आसा कित्याक म्हाका 3 वर्सां देवान दवरला राखला सांबाळला म्हणून आनी तो म्हजे सगळें वावुरता म्हणून म्हज्या इश्टान केकूय दिलेले आसा ताका सगळ्यांक देव बरें करूं त्या भायर हांगसर पुण्यासान आमकां लाडू येतात काल ते भायर सरलेले तिजो थान ते हांगसर येतात आनी आमकां लाडू वाडटात कोंकणी ती पूण ताका खूब देवस्थान आसा सायबाचें आनी ताका लागून आपणाच पासत न्ही ते आमचे चिंतून आमकांय दितात हे भशेन पळय उदार काळजान दितात ताका देव आनीकूय खूब दितलो आमचो भाव वेलफेडूय तोय आमकां दिता ते ड्रिंक्स पळय आसा तो दिता ताणें म्हाका सांगलो सगळ्यांनी आमचें नांव सांगिनाका म्हणून पूण तरी पूण हांव देवाक दिनवासना कित्याक ते देवाचे आत्यारां जावन आमकां बरें बळ करतात तुमी खूब जाणां म्हाका पयशे दितात हांगसर ताका आमकां सुदारूंक जाय आतां हांगसर आमी फुडल्या फावटी आतां पळय थोडे फॅन्स घातलेले आसा आतां ती सायडीन आनी 4 घातलेले आसा ते चलता की चलना न्हू चलता सायडीन आनी घालूंक सोदता आमी कित्याक लोकांक मागीर खूब गरमी जाता आनी ताका लागून सायडीन घालूंक सोदता तुमकां तर मागीर कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक जाय जाल्यार दिया कोणान म्हाका सांगलेलें आमी दिता म्हणून तांच्यान फुडें येवंक जाता आनी मागीर म्हाका मदत करूंक जाता त्या भायर आमकां हांगसरूय खूब सुदारून करूंक जाय हांगसरूय आमकां म्हणल्यार तूं खूब करपाचें आसा हें पळय तोंड सदांच पाडटा हांगसर कोणान म्हणल्यार आमी कातरून दिता आमकां बरें पूण तरी पूण आनी कितें तरी बंदोबस्त करूंक जाय आनी सुबेज जर लोक येता जाल्यार तितून माटोय घालपाक आमी सोय करूंक जाय ती मागीर पळोवया आनी करतले त्या भायर आमकां आनी कितलींच जाणां मदत करता तितल्याकूय हांव देव बरें म्हणटा कोणाक विसरना जाल्यार निमोरान जाता एक रेडिओ येता हांगसर आनी तोय तुमकां देवाचे उतर थोडे शिकावू करून सांगता तर आतां आनी एक तुमकां सांगूंक जाय आतां हांव जी कोण म्हजे बरोबर तेर्स करता ताका एक हांव कोंत दिता हे स्पेशल कोंत खेरीत कोंत ते फकत थोडे काळाकूच दिल्ले आसा म्हणजे कोण म्हजे बरोबर तेर्स करता पळय ताका आतां तूं कितें जाणां तेर्स म्हजे बरोबर जावंचो ना पूण तुमच्यान घेवंक जाता एक आमच्या बापाक एक नमांतरे एक म्हणून बापाक म्हणून जाता तुमचे बरोबर आनी ते मागीर आमी म्हणल्यार तो वापरतले तर हे हिजोर करतले आमी हांगसर करूंक जायना कित्याक आमची सिस्टम सारकी ना तुमी तर हिजोर येशात बाजिलिकेन प्रत्येक जाण तुमी एक आमच्या बापायक नमांतर एक निर्मा बापा मनशाक म्हजे बरोबर तुमकां हांव तें कोण दितलो तें कोण विकरेक ना तें कोण तुमकां देणे कशें घेवन फ्रांसीस शेवेराचें आनी सायबीण मांचें हें कोण बरें सारकें दुसरी कडेन मल्टिप्लाय करीत पूण सगळ्यांची नांव म्हजे कडेन आहा कोणाक हांवें दिलेलें आसा पळय तें आनी त्या प्रमाणे आमी सगळीं जाणां तें कोण वापरून आमची मागणी सारकी घट करूं
रात्री तर तुमच्यान हे म्हाका सुद्दां म्हणलो थंयसर वचून आमी रावंक जाता इगोर्जेन आमी तुका घेतल्या आनी थंयसर आमी तुमचें रेकॉर्डींग करतल्या आनी तें मागीर आख्ख्या संवसाराक वता आमी मोद्यांनी त्यो कोंकणीन आनी इंग्लिशीन करता तर तातूंत तुमचें घेतले आनी सगळे लोक तातूंतल्यान अनुभव घेतलो सगळीं बी रावल्या दोन आनी वस्तू सांगूंक जाय एक म्हणजे रेन्झेल रॉड्रिगीस तांच्या भुरग्यांक धाडटा आनी एक सावंड सिस्टम तो तयार करता ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें हांगसर आनी आमची इगोर्जेनी आमकां सावंड दिलेलो आसा ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें तुमकां तर कावन्सिलींग जाय जाल्यार आमच्या बसिलिकेक तुमी येवंक जाता 10:30 सान आमी कावन्सिलींग घेता सोमार ते शुक्रार पर्यंत सोमार आयतार ना फुडले 5 दिसान आमी घेता तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार वो मागणी केलें जाल्यार थंयसर येवंक जाता तुमच्यान ओके आनी हांगसरूय जाय जाल्यार तुमच्यान येवंक जाता ह्या सोयेर आदी येवंक जाता वो मागीर रावंक जाता तें आमचें पळोवंक जाता सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं आनी सोर पुरिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा म्हज्या उपरांत म्हणात भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव जरोन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मैबेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना ह्या देण्या खातीर सोदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे स्पासोक विनोदी करता प्रत्येकानी तुमकां जाय पळय तें भाग्यवंत फ्रांसीस कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळे बापाक वखाणटा आमेन